Ezekiel chapter 4. जेरुसलेमाच्या वेद्याचें बाकीत. तूं मनशाच्या पुता एक विटो घे आनी तो तुजे मुखार दवर. ताचेर एक शार कांतय, तें म्हणल्यार जेरुसलेम. मागीर तूं ताका वेदो घाल आनी ताचेर एक किल्लो बांद. सोभोवती मातयेचे बांद उबार आनी झुजाचें मैदान तयार कर आनी सोभोवती ताचेर धनुष्य मांड. तूं एक लोखंडी पोट्टी घे आनी तुजे आनी शारा मदें एक लोखंडी दुरीक कशें बसय. ताचे वाटेन तुजें तोंड वळ आनी ताका वेदो घाल्लो तूं पळयतलोय. तूंच ताका वेदो घालतलोय. इस्रायलाच्या घराण्याची ही एक खुणा. तूं तुज्या दाव्यान आड पड आनी इस्रायलाच्या घराण्याचो गुन्यांव तुजेर घे. जितले दीस तूं आड पडलेलो आसची तितलेय दीस तूं तांचो गुन्यांव भोगतलोय. दर एका वर्सा पडटी एक दीस धरून 390 दीस तो तुवें भोगचो म्हूण हांव थारायतां. असो तूं इस्रायलाच्या घराण्याचो गुन्यांव भोगतलोय. आनी हे दीस तुवें पाळटोच. तूं दुसरेय कुशीन उजव्यान आड पड आनी जुडाच्या घराण्याचो गुन्यांव 40 दीस तूं भोगतलोय. दर एका वर्साक एक दीस. हांवें तुका दर एका वर्साक एक दीस थारायला आनी तुजें तोंड जेरुसलेमाच्या वेद्या वाटेन वळटलोय. आनी तुजो उक्तो बावलो उबारून त्या शारा आड तूं बाकीत कोत्तलोय. आनी पळय, हांव तुका दोरयांनी बांदूंक वेतां आनी तुज्या वेद्याचे दीस सोंपोपर्यंत तुज्यान हे आनी ते वाटेन वळोंक जावचें ना. तूं gonv, ollsande, vattanne, bazri आनी zondlle घे आनी हें सगळें एकेच मोddकent घाल आनी तुका एक unddo तयार कर. जितले दीस तूं तुजे कुशीचेर आड पडटलोय 390 दीस ते तूं तो खातोलोय. आनी तूं जेवतलोय तें खाण दिसाक 20 शेकेलांच्या ओजनां आसचें आनी तें तुवें ilem-ilem खावचें. आनी तूं पियेतलोय तें उदक एक हिणाचो सवो वांटो आसचें आनी तें तुवें ilem-ilem पिवचें. लोकांक दिश्टी पडटलें तशें मनशाच्या गुवान भाकरी भाज आनी जवाचे भाकरे पोरी खा. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, जंय राष्ट्रां मदें लोकांक दिश्टी पडटलें तशें मनशाच्या गुवान भाकरी भाज आनी जवाचे भाकरी पोरी खा. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, जंय राष्ट्रां मदें हांव तांकां शिंपडायतलों. थंय इस्रायलाच्यो पुतधुवो बोश्टायल्लें जेवण जेवतलीं. हांवें म्हणलें, ना सर्वेस्परा देवा, पळय, हांव बोश्टोवंक ना. न्हय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणार थावन तें आयज मेरेन मेल्ले मनजातीचें व रानवट जनवारांनी पिसूडलोले मनजातीचें मांस हांवें कदींच खावंक ना. आनी मेल्लें मांस हांवें केन्नाच तोंडांत घालूंक ना. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, बरें तर, मनशाचे विश्ठे बदलेक हांव तुका गोरवाचें शेण घेवपाक दितां. ताचेर तुजो unddo भाज. त्या उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता जेरुसलेमाचें जेवण खाण हांव बंद करपाचो आसा. तांच्या दुकोळांत तांचें जेवण तांकां जोखून मोखून मेळटलें. तांचे भयंकर परिस्थितींत तीं पियेतात तें उदक मेजलोलें मापलोलें आसतलें. शेकी जेवण खाण आनी उदक ना जावन तीं बेसूड्ड जातलीं आनी आपल्या अपराधान सुकून वेतलीं. देवाचें उतर हें.